बगेन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सकाळींची पेटवणी हे जेजूच्या दैवी काळजा आयच्या दिसांची सर्वची मागणी काम आनी कश्ट आमच्या पथकाच्या परिकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना पेटोवच्या समय स्थिरद्यां पासत बागेवन तांकां मरियेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोस्तलांच्या इराद्या पासत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुजें राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक लागून अशी सर पथकाची शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सुमियान जेजू तुज्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव बागेवन पाप साहेबाक जा तूं ताका उसवाड गटाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करणी नमस्कार करतां व्हड तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हण निश्क्रिस्तांव केलें म्हण आज पर्यंत सांबाळलें म्हण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दितां. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मानाक म्हज्या पथकाच्या परिकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या क्रुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेज पथकां म्हजी पथक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपदेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पथक्याची काकुळट कर म्हाका पथक्याक बक्षी. भवार्थाचें विधान सर्वेश्वरा देवा तूं एकच देव अनेका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हण हांव तीर सत म्हणटां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटां आनी उसारतां कित्याक तूं सश्णीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापींग केल्यांत. तूं पटयनाय ह्या पटवण पडनाय ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरोवचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पथकांचें बक्षाणें आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सोरस्त प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यासो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरतां आनी ती खांटाळतां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सरवस्तू प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातळ करिना म्हूण आनी पथकाचे समय सुकयतली म्हूण तीर निश्चय करतां. आमेन. म्हजे राणी आनी म्हजे मये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्त आनी वस्त म्हणल्या परी. सुमयेच्या बडव्यान मरयेक बरी काबार हाडली नमान मरये गुरपेन बरले सुम तुजे संगता आश्रय भितर तूं सदैव स्तीम पावल ज्या कुशीचें दिसो आपले सुमयाची साकर नमान मरये गुरपेन बरले सुम तुजे संगता आश्रय भितर तूं सदैव स्तीम पावल ज्या कुशीचें दिसो आनी देवाचो पूत मनीस जालो
Naman Maria Gurpen Burlesum to J Sangata, Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Bagaimana tidak Shimayam Paso Vinatikar Pratuya Yesumia Badwian Bari Kabar Dillevervi Tuja Putan Kristan Munshapon Getile Ami Zana Zaliao Tacha Kastani Kursaurvi Jiwan Panacha Ananda Kami Pawashe Tuci Kurpam Chantas Karnani Wotmun Ami Maktau Tes Kristam Cha Sumia Marifat Amen Maima Bapak Ani Putak Ani Pavitat Miak Maima Bapak Ani Putak Ani Pavitat Miak Maima Bapak Ani Putak Ani Pavitat Miak Dawal Badwya Mucharaknya Sergindan Makadilya Taben Mujimo Tuswadai Makarak Sambal Salai Amen Sasna Savisyo Ditangka Yesumya Niranta Prakas Tanchir Pangkondi Samadanante Visyo Giundit Amen Satmantan Devak Sir Podvedara Bapak Sargani Pritamicha Rasnarak Ani Jesu Kristak Tacha Eklas Putak Amcha Sumyak Zo Poitat Mary Garbe Sambalo Aungkar Mariatan Salmalo Pans Petakal Tanik Sosle Taka Kursar Zodlo To Melon Taka Nekepilo To Mella Moden Devlo Tisre Sa Melentlo Jivanzalo Sargar Sodlo Sir Podvedar Deva Pacha Uchyak Bosla Tain Town Jueni Melenchi Munsibikurung Ketalo Satmantang Pavitat Miak Katolik Poisabek Bhaktanso Ektar Patkanche Boksane Kudiche Jiwanpon Sasnache Jivit Amen Amcha Bapa Sargincha Tuje Naw Pavisaw Tuje Ras Amkayo Tuje Gushi Sargadata Tashi Samsaranzaw Naman Maria Gurpen Burlesum to J Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacus changes. Naman Maria Gurpen Burlesum to J Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacus changes. Naman Maria Gurpen Burlesum to J Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacus changes. Maima Bapak Ani Putak Ani Pavitat Miak Santa Sasu Mister Pailo Mister Morie Bodwo Kabordita Dusto Mister Mori Elizabethichi Betkarta Tisro Mister Betleman Jisu Zalmata Sauto Mister Mori Balok Jisuk Templan Betaita Panso Mister Sukulo Burgo Jisu Templan Melta Am Chavapa Sergincha Tuje Naw Pavisaw Tuje Ras Amkayu Tuji Kushi Sargardata Tashi Samsaranzaw Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes. Naman Maria Gurpen Burlesum Tuje Sangata Srembitar Tun Sadevan Steam Paul Jacusi changes.
नमान मुरिये कुरपेन बुरले सुम तुझे संगता आश्रय बितर तुम सदैव अंसदीम पॉल जकुसी चेंज जिसो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक ये मुझ्या जिसो आमची पतका आमकां बक्षी एमकोंडाच्या उज्यांतली आमकां निवार समय सत्म्या चड करून तुजी काकुळतीची अति गज आसल्यांक सर्गावन पावय नामारण्ये काकुळतीचे मये नामन आमच्या जिवा अमृतांनी बरवशा तुका आमी उलो मारतांव आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कोणत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करतांव तर तो आमचे शिकाये ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे वयर पडती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जिसूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी ओंकार मरिये बागेऊन ती देवाची माये आम पासो विनंती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्ती आणि मौना उदारते ऐको आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना या गव्या सरेका साड्या उल्हास क्रियेक देवा गयानानी अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरकारा या गव्या सरेका साड्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गयानानी अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरकारा. देवबरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो नव्यानाच्या तिसऱ्या दिसाच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोगस स्वागत मागता. एका मनाचें काळजाची जावन हे मिस्टरचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. प्रतिरितीन हे इगर्जेक येवन हे पुंतळाक येवन हे मिस्टरचें बलिदान भेटयतल्या तशेंच माध्यमा मुखांतर हे मिस्टरचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्या भक्तिकांक हांव मोगस स्वागत मागता. आयची मिसाचो संदेश जावन आसा कुटमांत पिडेस्तांची सेवा देवाची सेवा भावार्थांनी बरवसो पिडेस्तांच्या भलायकेक आदार सांजूद पिडेस्तांचो बरवसो म्हणल्या विशीं आस आमी नियाळ करतना तसो आमी जेजू क्रिस्त हर एकल्या पिडेस्तांक पडोवन दी आनी गूण करून दी म्हणून विशेष करून संदर्भार मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात मनादी बाप विवेक दीपक पिंटो सहायक विगार किन्निगोडी तांकां तुम समेस्तांचे तर्फेन हांव बरो स्वागत मागतां. तांच्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.
सरेस्पर देव तांचे मिसांव करूंक तांकां आदार करपा भलायकी दिवन दी म्हण ह्या संदर्भार आमी मागया. हेचे दिसा अर्गानिते पासून मीस भेटयता बऱ्या भलायकी खातीर फिलीप नेरी सेरावानी कुटुंब आयसी कॉलोनी मुंबय. अर्गानिते पासून मीस भेटयता प्रकाश मेल्विन मॉनिस आनी कुटुंब मुडबिद्री इस्रायल. बऱ्या फुडारपा खातीर शिकूंक बरी मोत अडचणवाय आपणून मीस भेटयता डेझलिन फर्नांडीस मंगळूरू. फ्रांसीस मोंतेरो आनी कुटुंब पवित्र काळजावडो. रोहन ज्योती फर्नांडीस बेंगलोरू. अर्गामी स्थितात जियाना केझिया लेविस जल्मा दिसाचे अणकरच्या संदर्भार ल्हान फुलवाडो. आलिस कुटिनो वेलंकानी वडो निखिल शान मुल्की. प्रत्येक ते पासून मीस भेटयता राहुल जॅक स्क्वेर आनी त्या दरवडो. तशेंच देवादीन लॉरेन्स डिसोज जात्म्या पासून मीस भेटयता 40 वर्सांच्या उगडासाक एलिसा फिलीप तावरो पवित्र काळजावडो. हे सर्व त्या पासून मागया मासा मेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसिलां सुगडा सोडून तांच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाचो प्रत्येक रितीन सांजूद हाच्या भक्ती खानो पदऱ्यापणाचो आमकां आयच्या दिसाचो संदेश आमकां कळयलो. कुटुंबांत पिडेस्तांची सेवा देवाची सेवा बबर्थ आनी भरवसो पिडेस्तांची सकत ह्या ध्येयाखाल आयची सगळी देवस्तुती आमी मांडून हाडल्या. त्या खातीर आमी हर एकल्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया. संवसारांत भुरग्या प्राय तावन उत प्राय म्हणसर जायते पिडेस्त आसात. जायते पिडेनी कोश्टोण आसात. तांच्या खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. तशेंच जायते पिडा गूण करच्या वखदा खातीर जायते संशोधन सोदून आसात आनी तांच्या त्या वैयक्तीक वैद्यकीय क्षेत्रांत काम करते हर एकल्या सिब्बंदी पासून आमी मागया. देव आमकां ताच्या सक्तीन आपूण गूण करून दे म्हणून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. सबारपोटी आमच्या पातकाक लागून देवा तावन आमी पयस गेल्ल्या खातीर आमच्या पातकाचे बक्षान आमी मागया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगन्याम सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगिवान सगळ्याच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुळट सौम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट. प्रार्थया समेस्त पिडेस्त सो आमी उगडास काडया. कोणें आमकां तांचे पासून मागूंक विसरला तांचोय आमी उगडास काडया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूद था देवा बरबीन तुका वळखून तुवें आमकां फावो केलय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबर्तान मानून घे. तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आखे पितुमेचेर
तुझी पवित्र सभा वाढत वसू आमच्या समया तुझ्या पथाचे जो क्रिस्तावर विनतो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पोना जियत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. तुमचे मध्ये कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करीत जाय. कोणी कुशल बरीत आसा ताणें किर्तन गायत जाय. तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा पयस सभेच्या मालगाड्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोमयेच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदरलेली खंयचीं पदकां ती जावं ती ताका बगसतली. देखून तुमचीं पदकां एकामेका उसान सांगा आनी एकामेका पासत मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक. एलिया आमचे बरीच एक मनीस गांवार पावस येयनाये म्हूण ताणें काळजांत तावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक थेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें आनी तवळ मळबान पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोरा मुझे मागणे आय आणि मुझी भोग तुझे मुखार पावून दी. सर्वेस्वरा मोचे मागणे आय आणि मोची भोग तुझे मुखार पावून दी. सर्वेस्पोरा मुझे मागणे आय आणि मुझी भोग तुझे मुखार पावून दी. मुझ्या कंताच्या वेळा तुझे मुखा मळतुली पळय नाका. तुझे कान मुजेशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका सापती. सर्वेस्वरा मोचे मागणे आय आणि मोची भोग तुझे मुखार पावून दी. ताने अर्धरस मुझे बोल मोडला. ताने मुझे हांव मोटवे केला. मुझ्या देवा हांवें म्हणलें मुझे हांव कातरून म्हाका बरी नाका. सर्वेस्वरा मोचे मागणे आय आणि मोची भोग तुझे मुखार पावून दी. सर्वेस्वरा मोचे मागणे आय आणि मोची भोग तुझे मुखार पावून दी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू पाटी येतस ताची वाट पळयत रावल्ल्या लोकांच्या जम्यान ताका संतोषान स्वागत केलो. तद्वा थंयस सिनागोगाचो जाहीर नांवाचो अधिकारी थंयसर येवन जेजूच्या पांयांक पडलो आनी ताणें आपणाच्या घरा येजय म्हणून परत येवंक लागलो. कारण सुमार 12 वर्सां प्रायेची ताची एकली सुद्दू मरणाचे तणीर आसले. जेजू भायसर वेता आसतना लोकांचे केटीन चिरडतालो.
12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री असली आनी तिका गुण करूंक खंयच्याय वैजा नेमती जालें ना. तिणें जेजूच्या फाटल्यान येवन ताच्या वस्तुराचे देगेक हात लायलो आनी तेच घडये तिच्या रक्ताची झर सुकली. तेदवा जेजून विचारलें, कोणें म्हाका हात लायलो? सगळ्यांनी आपणे न्हय म्हणून सांगतस पेद्रू म्हणालो, मेस्त्री, लोक सकड तुजे भोंवतणी वेडो घालून तुज्या आंगार पडटा. पूण जेजू म्हणालो, कोणें पुणी म्हाका हात लायलो तें खंडीत, कित्याक म्हजे थावन सकत भायर गेली तें म्हाका कळ्ळां. तवळ ती स्त्री आपणें केल्लें तें आनी गुपीत दवरूंक जायना म्हूण समजून कांपून कांपून मुखार आयली आनी जेजूच्या पांयां पडली. खंयच्या कारणां पासत आपणें ताका हात लायलो आनी कशी तक्षण आपूण बरी जाली तें ती सगळ्यांचेर सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, दुवे, तुज्या बबरतान तुका बरी केली, समाधानेन वच. देवाचे बुतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, 1975 इस्वेंत आफ्रिकन अमेरिकन टेनिस प्लेयर आर्थर ॲशे म्हणलो एकलो खेळगडी टेनिस खेळांत पयले फावटी तो विंबल्डन चॅम्पियनशीप आपणायता. विंबल्डन ट्रॉफी टेनिस खेळांत एक वर्तें बिरूद आनी हें बिरूद आर्थर ॲशेन ते तो आपणायता मात्र न्ही, तो लोकां मोगाळ जाता आनी तसोच म्हणून अभिमानाचो संग तो आसा करता. 1988 इस्वेंत आर्थर ॲशे काळजाच्या पिडेक वळख जाता आनी काळजाच्या पिडेक लागून ताका 2 सर्जरी जाता आनी ह्या क्रमेन तो ताची भलायकी बिगडूनच वेता. आनी अशें ताची भलायकी बिगडून वेता आसतना डॉक्टरान ताची तपासणी केल्ल्या वेळार ताका HIV एड्स पिडा आसा म्हणून कळीत जाता. आनी ही पिडा ताका 2 फावटी सर्जरी जाल्ल्या वेळार ताका रगत दिल्ल्या संदर्भार ती पिडा ताका आयिल्ली म्हणून मुखार तांकां समजता. पूण आर्थर ॲशे ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या वेळार ताच्या अभिमानी संघान वा ताच्या अभिमानी कोण आसात तवळ ताका सवालां वयर सवालां विचारूंक सुरू करतात. जायतीं सवालां ताका विचारतात आनी सबार सवालां पैकी एक सवाल ताका विचारलेलें आसा. तें सवाल अशें आसा, वाय डीड गॉड चूज यू? देवान तुका कित्याक ह्या पिडे खातीर वेंचलें? देवान तुका ही पिडा कित्याक दिली? म्हणून सबार सवालां पैकी हें एक सवाल ताका विचारल्या वेळार आर्थर ॲशे एक बोव जनवायची जाप तो तांकां दिता. कसली जाप तो दिता? संवसारांत 10 मिलियनाचें चड भुरगीं खेळांत टेनिस खेळाक भरती जायचे म्हणून आशेतात. तांचे पैकी सुमार 10,000 भुरगीं एका हंताच्या खेळाक खेळच्या खातीर ह्या टेनिस खेळाक ती भरती जातात आनी तांचे पैकी सुमार 1,000 भुरगीं खेळून एका हंताक ती पावतात आनी तांचे पैकी 100 भुरगीं ह्या विंबल्डन टेनिस ट्रॉफीक खेळच्याक भरती जातात आनी तांचे पैकी फकत 2 जण मात्र ह्या फायनल गेमांत ह्या फायनल मॅचाक पावतात आनी तांचे पैकी एकलो हांव हे विंबल्डन चॅम्पियनशीप आपणायता. आनी हे विंबल्डन चॅम्पियनशीप ट्रॉफी उखलून हांव वाचता आसतना हांवें देवाक सवाल करूंक ना, सोम्या देवा हें कित्याक म्हाका म्हणून हांवें देवाक सवाल विचारूं ना. तर आतां हांवें कशें देवाक सवाल विचारचें? खंयच्या हक्कान हांवें हें सवाल देवाक विचारचें? सोम्या ही पिडा म्हाका कित्याक म्हणून? वय मगाचनो आर्थरन ॲशेन हें सवाल विचारूंक जावना. कित्याक विंबल्डन ट्रॉफी ताका मेळिल्ल्या वेळार ताणें देवाक सवाल विचारूं ना.
तशें आतां तो पिडेंत पडला देखून तो देवाक सवाल विचारूंक धैर्य घेना. क्रमेण 1993 इस्वेंत आर्थर ॲशे मरण पावता. वैमगाचनो कोणाक केदळा कसली पिडा येता म्हणून आमकां सांगूंक आसात ती आमकां कळीत आसना. पूण मनशाच्या कुडीक पिडा येवचे नीज हें सत गजाल. मनशाक जावं उतर प्रायेच्यांक जावं भुरग्यांक जावं मध्यम वर्गाच्यांक जावं हर एकल्यांक तांकां पिडा मेळटा. आनी हे सत गजाल कितें गे म्हळ्यार ही पिडा आमच्या पातकाक मेळची शिक्षा न्ही वा आमकां शिराप पडल्या देखून आमकां मेळची शिक्षा न्ही. बगार आमच्या कुडीक अस्कत काय जाल्ल्या वेळार आमकां मेळची ती पिडा, आमच्या कुडीक आमची पिडा, पूण पातकाक मेळची शिक्षाय न्ही शिरापी न्ही. अशें पोरण्या पुस्तकांत पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सल्ल्यांत आमी आयकत हांव असलीच एक आलोचन पोरण्या सल्ल्यांत आसा. जर एकलो वा सबार पिडेंत कश्टून आसा तर तांकां तांच्या पुर्वजांच्या पातकाक लागून ते कश्ट सोंसतात. तांकां पातकाक मेळचे शिक्षा म्हणून ते चिंतले आनी शिराप पडलोलो म्हणून ते उलयताले. अशें पिडा अस्कत काय असो गुर्त आनी पातकाक आनी वायटाक संबंद जाल्लो एक गूठ म्हणून ते समजताले. पूण पोरण्या सल्ल्यांत प्रभादी जायते प्रभाद करनासले आनी ते सांगतात कश्ट भोगचे आपणाच्या आनी हेरांच्या पातकाच्या सोडवणेक आसत. हेरांच्या पातकांतावन बचावी मेळच्या खातीर हे कश्ट सोडचे उपकाराक पडतात आसले म्हणून प्रभादिकन सांगताले. पूण देवाच्या सदरे मुखार जियेतलो लोक देवातावन पिडा गूण करच्याक अत्रेगून मागून आसताले. आनी अशें पोरण्या सल्ल्यांत सबार पिडेस्तां पैकी एकलो पात्रियार्क जायते पिडेन कश्टून कंगल जाल्लो तो जोब पात्रियार्क. वो जोब पात्रियार्काक देवान सक्कडी दिले आनी सक्कडी काण्ण व्हेले आनी तो कश्टार पडलो. हर एकल्यानी ताका हर एक संगती वस्तू कितें आसा तें सक्कडी ताणें होगडायले आनी कठीण पिडेक तो सांपडलो. आनी तो मुखारसून थंयसर म्हणटा अध्याय 16 वाक्य 7 तशें म्हणटा हांव आतां तोकलोलो आनी झींट मारलोलो आसता. म्हजें सगळें परिवार म्हाका घराणें म्हजें तावन पयस केलां आनी म्हाका विरोध रावल्यात. पिडेंत कश्टून कंगळ जाल्लो जोब पात्रियार्क निराश जाता आनी सगळ्यांनी ताका पयस केलो आनी ताका ताच्या पातकाक मेळिल्ली शिक्षा म्हणून ताचेर ते फर्मान दिताले. पूण अध्याय 42 हांगासर वाचता तर जोब पात्रियार्क थंयसर मुखार म्हणटा देवा मुखार हांव काल जाता. वाक्य 2 तो सांगता तूं सगळें करूंक शकताय देवा पूण खंयचेंय तुका असाध्य ना. पूण हांव जाणा म्हज्या नेनारपणांत म्हज्या समजुने विरोध हांव गेल्ल्याक म्हज्या गिन्यान्या भायर आसलेल्या वस्तू विशीं हांवें दुबावल्याक हांव आतां गुन्यांवकार जाला आनी तुजे तावन बक्षाने मागता म्हाका माफ कर म्हणून जोब पात्रियार्क देवा मुखार सरपडता खलतो जाता आनी देवा मुखार तो मागता. आनी तो ताच्या की चड कितें ताका ग्रेस्तकाय पयली आसली ताच्या की चड रितीची ग्रेस्तकाय देव ताका फोव करता आनी तो उतर प्रायेर तो मरता. नव्या सल्ल्यांत पिडा आमी कशें समजत हांव गलतकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 सांगता आमचे पासो तो शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आपल्या नियमशास्त्राच्या शिरापांतली आमकां हर एकल्यांक सोडयल्यान आमचे खातीर जेजून कुर्सार म्हणून आमकां बचावे दिवच्या खातीर तो शिरापलोलो जावन कुर्सार तो मरता आनी पिडेंत कश्टतल्यांचो आनी शिराप पडलेल्यांचो पातकाक मेळची शिक्षा कितें आसा तें सगळी जेजून क्रिस्तान आमचे खातीर तो काण्ण उडयता. कथोलीक पवित्र सभेचे शिकोवन आमकां सांगता क्रिस्तान पिडेस्तांक बरें करन तांचेर दाखयलेली काकुळटू आनी मोबाळाय देवाचे राज आमचे थंय लागीं पावला म्हणून तो व्हडल्यासो गुर्त जावन तो आमकां सांगता. आनी क्रिस्तान कश्ट आनी मरणा वयर पदवी आसा म्हणच्याचो
संकेत जावन जेजू क्रिस्तान हर एक पिड्याचेर ताणें जैत वेला आनी क्रिस्ताक आमी सकडी समर्पण दिवया. आमची कितें पिडा शिडा आसा ते हर एक संगतींनी आमी क्रिस्ताक समर्पण दिवया. कित्याक क्रिस्तान ताच्या कस्तां आनी खुर्साच्या मरणा मरिफात आमकां कस्तांक एक नवो अर्थ दिला आनी आमच्या कस्ता वेळार आमी क्रिस्ताच्या कस्तांत वांटेली जाता म्हूण आमी पातयेवया आनी अशें आमकां हेरांक आनी नितळ जावच्याक तशें बसावे जोडच्याक आमी फावो तें इगर्जमाचेची शिकवण आमकां शिकयता. पूण पिडेस्तांतय पवित्र सभेचो मनोभव कसलो, हर एका पिडेस्तांतय पवित्र सभेचो मनोभव कसलो आसा. पिडेस्त बाबा भयणी पासत मागोवंक आनी तांचेर देवाची कृपा मेळच्याक जेजून घडलेल्या 7 सक्रामंतां पैकी एक सक्रामेंत एक संस्कार आसा, पिडेस्ताच्या माखणेचो संस्कार. आनी वो मिडेस्ताच्या माखणेचो संस्कार जेजू क्रिस्तान ताच्या शिसांक हळ्यांनी गांवांनी वचून पिडेस्तांक बरें करच्याक धाडिल्ल्या वेळार घडलेलो हो संस्कार पिडेस्ताचो संस्कार. कशें जेजू क्रिस्तान ताच्या शिसांक 12 जाणां शिसांक दोगा लेखार 72 शिसांक ताणें धाडिल्ल्या वेळार ताणें ही पदवी दिवन ताणें धाडिल्लें आसा आनी वो सक्रामेंत पिडेस्तांक गूण करच्याक जबाबदारी पवित्र सभेन सोमयातावन मागोवन घेतला आनी जारी करचे पासत आनी पिडेस्तांक गूण करचे पासत जांचे जतन करचे पासत आनी तांचे पासत मागच्याक ह्या जाकी मलगडे सर ह्या जाकी कोळी आमच्या पिडेस्तां बाबा भयणी पासत पवित्र सभे मरिफात जेजू क्रिस्ता कडेन मागतात आनी क्रिस्तान घडलेलो हो संस्कार पवित्र सभेच्या भगवंताच्या जकोबाच्या उतरांत आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा तर तो पवित्र सभेच्या मलगड्यांक आपोवंक धाडू आनी ते येव ताचे वयर माको आनी ते सोम्याच्या नांवान ताका तेल माको आनी अशें पिडेस्तांक भलायकी मेळटले. आनी सोबीत आनी अर्था बरीत उतरांनी गुंतून आसचे एक मागणें पिडेस्तांच्या मागणे वेळार आमी करता. आमच्या बाबाक वा भयणीक सोम्याचे आधीन करुया. तो आपले सक्तीन तिचे वा ताचे कश्ट हळू करू तिका वा ताका ती भलायकी परत्यान फाटी दिवं आनी आपल्या कामाक तो वा ती परत्यान फाटी वचो आनी बाबार्थान केल्ले मागणे सोम्या क्रिस्ताक तें पावो जावं आनी पिडेस्तांक बरें करतलें जावं म्हणून एक सोबीत मागणे पिडेस्ताच्या मागणे वेळार आमी म्हणटा. तर वो संस्कार कोणे घेवयेत आनी केदाळा घेवयेत. पिडेस्तांची मागणी कोणे घेवयेत आनी केदाळा घेवयेत. पिडेक कठीण पिडेक वळख जाल्ल्यानी बवर्ती जावन आसून मरणाचे तेनेर पावल्ल्या हर एक बवर्त्यांनी वो संस्कार घेवयेत आनी केवळ उतर प्रायेच्यांनी मात्र न्ही आसता भुरग्यांनी मध्यम वर्गाच्या आसल्या समेस्त कश्टांत आसच्या पिडेंत कश्टोन आसच्या हर एकल्यांनी घेवयेत जाल्लो हो संस्कार. एक चिंताप आमच्या मतींत वळटा. हो संस्कार पिडेस्तांची मागणी कितें सक्रामेंत आमी घेता ते मरतेल्यांक दितात वा तो संस्कार दिल्ल्या वेळार दिल्ल्या उपरांत तो पिडेस्त मरता म्हणलें एक चिंताप आमच्या मतींत घुंवून आसा. पूण हो संस्कार दिवचो तो मरोंक न्ही पगार पिडेतावन फाटी पडतोंक ती पिडा सोसूंक एक सगत ही पिडा सोसूंक एक बळ ही पिडा सोसूंक एक कृपा देवातान आमी मागोवन दिवचें. त्या खातीर हो संस्कार कितें आमी दिता तो पिडेस्तांक मरोंक न्ही पगार पिडेतावन फाटी येवंक साध्य जाता तर पिडेतान फाटी येवंक आनी ते पिडे सोसून व्हरूंक देव ताका सकत दिव म्हणून हो पिडेस्ताचो मागणेचो आमी आचारण करता. आनी ह्या पिडेस्ताच्या मागणे वेळार तांतू कितें आटापून आसा थंयसर पदकाचे बॉक्साने आटापून आसा. प्राजीत आनी बॉक्साने त्या पदक्यान कसली पदकां आसूंक पुरो खंयच्या रितीची पदकां आसूं पुरो ती त्या संदर्भार पिडेस्तां मागणे वेळार ती बॉक्सतात. आनी क्रिस्त पासर थंयसर आमी दिता वियती कोण म्हणटा पयना खान म्हणटा आनी पयना खावन फूड फॉर द जर्नी. हो संवसार सांडून आमच्या नवो संवसाराक वेता आसतना दिवचें तें खाण क्रिस्त प्रसाद आनी थंयसर हो संस्कार दिवचो भलायकी पाठी मेळच्याक पिडे सोसूंक सगत मेळच्याक देवाचो आदार कृपा मेळच्याक पिड्यांत देवाचो सांगात आनी त्या पिडे मुखांत देवाक महिमा हाडच्याक हो संस्कार आमी दिवचो आनी घेवचो न्ही पिडेस्त मरच्याक. आमी आयकल्ल्या सुवार्थेंत आयच्या सुवार्थेंत आमी 2 गडीत आमी थंयसर आयकले. एक
मरणाच्या तणीर आसलेल्या जायराचे दूं बचावी जमचे आनी तशेंच रक्तस्रावाच्या स्त्री कुस्टोन आसच्या 12 वर्सां तावन कुस्टोन आसच्या त्या स्त्री त्या पिडेत थावन गूण जमचे तें गडीत आमी आयकलें. पयल्या गडितांत जायराचे दूं पवित्र पुस्तक सांगता तो सिनागोगाचो अधिकारी ताका अधिकार आसलो जाल्यार तो जेजू कडच्यान येता, जेजूच्या पांयांक पडटा, ताच्या धुवे खातीर तो मागता आनी जेजू कितेंच गळाई करिनासतना ताच्या घराक वचूंक तो भायर सरता. आनी दुसऱ्या गडितांत थंयसर आसा ती स्त्री, त्या सगळ्या लोकां मदें ती एकली स्त्री धैर्य घेता, बबरतान मुखार येता, भक्तीपणी मुखार येता, खालतेपणान जेजूक ती आपडता आनी जेजूक आपडलेल्या वेळार ती गूण जाता. आनी थंयसर जेजू ताच्या दैवीक सकत कितें आसा ताचे तावन भायर गेल्ली ताका कळटा आनी तेवळ तो सवाल विचारता, म्हाका कोणें आपडलें? आनी म्हाका कोणें आपडलें म्हणून विचारता आसतना ती स्त्री कांपोवन म्हणल्या बरी मुखार येता आनी क्रिस्तांव मुखार सरपडून म्हणटा, हांवें तुका आपडलें कित्याक हांव पिडेन कश्टोन आसलें, खंयच्याय दाखतेराक खंयच्या वैजाक म्हजे पिडा गूण करूंक सकूना, पूण तुजे थंय ती सकत आसा देखून हांवें तुका आपडलें आनी हांव बरी जालें म्हणून जेजू मुखार सरपडून तिणें सांगता आसतना जेजून तिका दिल्ली जाप, बाये तुज्या बवरतांत हांवें तुका बरें केलें, समाधानेन तूं वचो. वय मगाचनो आमकां हर एकल्यांक एक आपोवण आसा. जायर आपल्या दुवे खातीर तो मागता, रक्तस्रावाची स्त्री आपणा खातीर ती मागता. तशेंच आमच्या बुबारी जायते पिडेस्त आसात, आमी पिडेंत आसां, आमकांय कश्ट आसात, आमी हर एका दुसऱ्या पिडेंत वळख जाल्ले आसां. आमी आमचे पासत मागता आसतना आमी एकामेका पासत मागया आनी एकामेकाच्या मागण्यांत आमी आदार दिवया. कित्याक मागण्यांत आमी हेर एकांक देवा मुखार समर्पूंक जाता आनी तांचे पासत विनंती केल्ल्या वेळार देव आमची पिडा गूण करता आनी तांची पिडा गूण करता. आनी ती दैवीक सकत जेजू आमच्या मुखांत्र आमच्या मरिफात वळश करता आनी ताची सकत त्या पिडेस्तांक पावोश करता. सबार पिडेस्त तांच्या तीर बवरताक लागून गूण जातात. सोम्या आमकां बचाव कर आनी तांच्या बचावेक लागून बवरताक लागून जेजू तांकां गूण करता आनी आमकां बरें कर म्हणल्या वेळार जेजून तुज्या बवरतां तुका बरें केलें, समाधानाने वच म्हणटा. आनी हेर थोड्यांक जेजू म्हणालो, तुकाच तुज्या वैजाक दाखय, दाखतेराक दाखय आनी तूं गूण जातलोय म्हणटा. आनी हेर थोड्यांक हेरांच्या विनवण्याक बवरताक लागून जेजू गूण करता आनी हेर थोड्यांक जेजू आपूण गूण करता आनी थोडे जण जेजूक आपूण गूण जातात आनी सबार जेजूचे उतर आयकून गूण जातात आनी हेर थोडे जेजू लागीं मागून गूण जातात. अशें सबार जेजूक पळयोवन तसो दैवीक सकत अणभव करून गूण जातात. जायते रितीन आमी गूण जावंक साध्य आसा. एकच रितीन आमी गूण जायना, बगार विविध रितींनी आमी आपूण पळयोवन अणभव करून देवाचे उतर आयकून गूण जाता. आनी असली सकत जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक आसा आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक एक विशेष सकत आसा आनी ती सकत खंडीत जावन आमी घेतल्यार आमच्या पिडेत हावन, आमच्या कुडीकाच्या पिडेत हावन, आमच्या मतीच्या पिडेत हावन, आमच्या आत्म्याच्या पिडेत हावन आमी गूण जावंक साध्य आसा. खंडीत जावन जेजूचो आधार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना तीच दैवीक सकत आमचे मरिफात आमी पिडेस्तां खातीर मागता आसतना तांचे तें पावोवन दी आनी तीच दैवीक सकत आमच्या मागण्या वेळार आमकां फावो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. काणिको तुझ्या पाया तळा मानून देईन की त्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेश्वरा देवा रचणारा समर्पित तुका
माझ्या भाऊ बहिणीनो, म्हजे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असले सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मेमी आमच्या नक्या पवित्र दावा सरस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भगवान धर्मदत्त सांजुदान आपणाक आपणयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटून संतोषान आपलो जीव करशिलो आणि रगत वारयले. तीच सडवण आमच्या सकाळान काळजाच्या मनशाक कळीत करून आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां वबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व कळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझे पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकोवन सगळ्या मनशां परगड करच्याक तुवें तीन धर्मदूतांचे बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हड मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सरदळ बरा संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें वंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकाचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत हे वरवतले. हे म्हज्या वगडासा करात. बाबर तसो गोड परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेब पीटर पॉल आमचे गोडी बाप्पा आनी सगळी हे सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे फर्ज जरी मुखामल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आमकां आमरी देवाच्या माये सांगता. बागेवन जुजे तुज्या पोती सांगता. बागेवन धम तुका सांगता. बागेवन जुदा सांगता. आनी सकल तुका मान वल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताजे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Tias Jesu vărvin, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, povitratmea ek ponan, सर्व पोदवेदार बापा, सर्व वंदनाने वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देरकेपण म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाडल्यान पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवेनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती. या शिळेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे उतरांचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मगर भाव भयणीनो, पवित्र कुमगार ह्या पुणतळार फकत जिबेर आमी मात सेवसो. आत्म्याक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीकान जाता. सासनी जिवी म्हाका लाभो
त्याग केलो पापादुशी झालो जेजू मोगान जेजू दयान मोजे स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मीकान जाता काळजान राहिल्या समया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तो आयला आमी हर एकली एका ना एका रितीच्या पिडीन कुसतून आसा ती ही पिडा देवाची खुशी म्हणल्यार समजोन सुस्नेगायन सुसूंक ताची कृपा मागया समयाचेर बाबत दवरून त्या पिड्यांतले गूण जावंक ताचो स्पर्श जोडून घेवया समया म्हजे संगी राव म्हाका आपड म्हाका गूण कर म्हाका तुज्या बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागया ताणें केल्ले सर बरेपणाक अर्गां दिवया अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका समया अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका मोगलाब तुका समया जेजू आराधान तुका समया जेजू आराधान तुका समया सर्वायतंतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका समया पुर्यत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समया सुरापायांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका समया गलजरातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समया आयसोदीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समया आयच्या दिसा पुंटळाक येवन एमिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समया माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समया जेजू आमचे तुवें उतरल्या सर्व कृप्या आशिर्वादां खातीर अर्गां तुका तुवें समया आमकां दिल्ल्या बऱ्या भलायके खातीर अर्गां तुका समया अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका समया मोगलाब तुका समया जेजू तुका समया आराधान तुका समया जेजू तुका समया जेजू प्रार्थुया मोगळ बापा बगीबोन जोदता देवाच्या जैत्यवंत मरणापासून या नव्याच्या दिसा वो संस्कार आमी संभ्रमला तंतू घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तशे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे दयकन बसया मोगाच्या भाव भणीनो सांजुदाच्या पुंडळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता तुमची त्या संवाईरादे घेवन ह्या पुंडळा तुमी आयल्यात सर्वेस्पर देव सांजुता देव मुखांतर तुमकां आपल्या बेसवांनी बरोवन दी ताची कृपा ताची सकत आनी मसत दिवन दी म्हण ह्या संदर्भार आमी तुमचे खातीर विशेष करून मागता आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचें उतर आमकां मोडून दिवन आयच्या दिसा देवाची कृपा जोडूंक आमकां कुमो करच्या बाप विवेक दीपक पिंटो सहायक विगार किन्नेगोळी फ्रिगस तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या वावराचेर मागता हेची देवस्तुती चलून व्हेल्ली ल्हान फुलवाडेकारांनी तांकां हांव अभिनंदन पठयतां तशेंच आयच्या देवस्तुतेंत संगीत दिवन आमकां कुमो केला भाव क्लिफर्ड तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाचे आशिर्वादां मागता मुगाच्या भाव भणीनो फाल्यां 9 चवथो दीस तारीख 22 आयतारचो दीस कोंपरेचो दीस फाल्यां सांजेर 4 वरार पक्षीगिरे पेंटेन तावन इगर्जे पर्यंत हांगासर वजा पुरशांव आसा ह्या वजा पुरशांवाक सांगात दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता देवान तुमकां गेल्ले सर बरेपणाक अर्गां जावन उपकारी मनान वजी बांदूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता वजी बांदतना जेवणा उपकारची वस्तू वापरूंक हाडूंक तुमकां आमी उलो दिता बेगीस पाड जावनच्यो वस्तू न्ही बगार कांय थोडे दीस सांबाळटा तसल्यो रांदपाक कुमोग जावंच्यो तसल्यो वस्तू तांदूळ नाल्ल सामान मिरसांग इत्यादी हाडून दिवन कुमो करिसे म्हण तुमचे लागीं विनंती करता सांगातास फाल्यां सांजेर 5 वरार
कुंपरेच्या फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उपरांत मटवे नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत एवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो. हे सगळे संभ्रमाक वांटिली जावन समयाची कृपा आनी बेसांवां जोडूंक तुमकां आमी उलो दिता. समयाक परगट रितीन मान करूंक ह्या मुखांतर तुमकां आपोवण दिता. पयल्या दिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरतात. मानेदूक बाप क्लिफोर्ड पिंटो हायस्कुलाचो हेडमास्टर होली रेडीमार इंग्लीश मिडियम स्कूल बेलटंगाडी थंय जावन ते हांगासर येतले आनी पयल्यांची देवस्तुती चलोवन व्हरतले. तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. सोमारा दीस सकाळीं 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन आसा. मंगळारा सामुहीक काजराचो दीस आमी हांगासर आचरण करता. त्या दीस मीस सकाळीं 9:30 वरार आमच्यातले गोडी बाप अदीक मनाती दोतोर लुईस पॉल सुजू हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. काजरी जोड्यांक लग्नाचो संस्कार दितले. उपरांत मोटवे नोवेन आनी उपरांत मिनी व्हडल्या हॉलांत लग्नाच्या जोड्याक उल्हासाचें कार्य आसतलें. उपरांत भक्तिकांक जेवण. हे सर्व मंगळाराच्या भक्ती कार्यांकी तुमकां मोगाचो हांव स्वागत मागता. बुधवार आनी ब्रेस्तारा सकाळीं 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन 12:30 जेवण. ब्रेस्तार शुक्रारा दिसा 27 तारीख आनी त्या दिसा संजेर 6 वरार पक्षीगिरे पेंडेंट सांजुदाच्या इमाजीच्या आशिर्वादान उपरांत चेरेलसो पुरशांव. ह्या पुरशांव उपरांत हांगासर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें आनी हे जागरणाची मीस हांगासर संजे पुरशांव उपरांत आसतलें आनी मिसा उपरांत नोवेन आनी मोटवें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें. ह्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. येवचो शेनवार 28 तारीख हांगासर ह्या पुंटडाच्या वार्षिक परबेचो दीस. त्या दिसा सादें मीस सकाळीं 7:30 वरार तशेंच 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मीस आमच्या आतांचे गोडी बाब अदीक मनादी दोतोर पीटर पॉल सल्डना बाब भेटयतले. 9:30 वरांक तांकां गिटे लागीं आमी स्वागत करतले. हांव 9:15 वरार हांगासर मुर्दंबाच्यो वाती आमी वांटतले. 10 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. हे सगळे फेस्ताच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. 29 तारीख आयतारा संजे 6:30 वरार बलीच्या परका पंगडाचो तिलिकेत बळ्ळी देवदास कापीकडाने बरो निर्देशीत केल्लो फामाद ह्या वर्साचो नाटक पदारदी दातंड म्हणून खेळून दाखयतले. हे सगळे फेस्ताच्या कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. फेस्ता संदर्भार मिसां दिवंक आसत तर वेळार तुमी ऑफिसान दिवची. फेस्ता संदर्भार मुद्दम दिवंकी तुमकां आमी आपोवणें दिता. पिरजेंत दिवन सहकार दिया. तशेंच फुलनी फुलाची पाकळी दिवन आदार दिया, कुमो करा, दान दिया म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. जैतो खर्च ह्या बाबतींत आसा. फुलांक, बेंडाक, तशेंच जेवणाक, तशेंच काजर सामुहीक काजरां बाबतींत आनी इतर खर्चा बाबतींत लायटींग, सावंड इत्यादी आसा. हे सगळ्या वावराक कार्यांक सांगात दिसय आनी फुलनी फुलाची पाकळी दिवन आदार दिसय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंटळाची परब दबाजनाचें करूंक आमकां साध्य जाता. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां सुभाम बेसवांनी व्हरता आनी आशिर्वादान नेटयता. देखून व्हरता मनान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. नोवेनाची दस्यांनी मिसां दिवंक आसात तर गळे करिनासतना वेळार तुमी मिसां दिवची तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता. आतां आमी नोवेनाक आयटी जावया. नोवेनाक आयटी जावन नोवेनाचें गीत आमी गावया. पात्रून साजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून साजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून साजुता देवा आमची पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाबनीनो सर्गी समसमो काळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघेव जुता देव सरकारा सांजी तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेंत वचून आमचे पासून विनंती करता. सांजुता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारी फात आमी सांगाता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे बेडयता. तुका निधर्म जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परिमल मोगा खातीर आमी तुका तीन वाजता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता.
त्या बलिदाना वरवीं देवा पण निरंतर गुलाब लाभता आनी सुमेश मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या भोंवतणी उदेशी तूं आतां गरज आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो पेल्या सुकरो मोग वाडय आनी आतां आमी बगेवंक जुता देवाच्या विनवणेन तुज्या बारी पादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सदां आमची पातीनी आमी तुजें दवरता तुका सा महिमा मान आनी कळाप सदां सर्वदा आमेन सांज उरता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैर आनी दर आसलेल्या बगेवंक जुता देवा ही आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडूनदाराचो मोवाळ मुक्त जाणा जालोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान मरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणालोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्ट क्रिस्ताचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीसकर अडचणींनी संपून निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं किरीत शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज तुज्या पुनशताक पत्तीनी आयलां देखून बश्याम मगर बाबणीनो हांगासर जायती ते संवासात ते संवासून सांगता तांचे सांगता तुमची ते सांव खुर्च्या आनी आमी एकामेका खातीर विशेश करून मागया 19 जाणां बरी भलायकी फोव जावं 12 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावं 13 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावं 6 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जावं एकल्याक 5 वर्साच्या भुरग्या सुडाळ उलोवंक फोव जावं एकल्याक 8 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एका पुतान बऱ्या वाटेक येवंक आनी बरी भलायकी ताका फोव जावंक एका दुवेक नर्सिंग जालां बरें काम फोव जावंक तेका जाणांची वट्टिको प्रॉब्लेम गूण जावंक 12 जाणां शिकून बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक 9 जाणां भरगांवाची विजा फोव जावंक 6 जाणांक ग्रीन फारी करून करपा मेळोवंक 6 जाणांक वायट सवय आसता सुटका मेळोवंक 2 जाणांच्या आमाल पिवन येता सुटका मेळोवंक एकल्या गुमटीची सिरेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या कुडीच्या गॅस्ट्रीक पिडा सगळी गूण जावंक एक उत्तर प्रदेशाच्या आवय बरी भलायकी जिरवण गटाय फकत फोव जावंक एका कुटुंबांत भलायकी सूख समृद्धी रास करूंक एका कुटुंबाच्या 13 जाणां UKVची विजा फोव जावंक एका कुटुंबाक परगांव गेल्ल्यांक तांकां कमान भद्रती आनी तृप्ती आनी दसकाय आनी सयत फोव जावंक एकल्या रीण फारी करून करपा मेळोवंक एकल्याक मुसल्या शिकपाक गेल्ल्या चलयेक शिकोवंक बरी मोत जाणवाय गिन्या चुरुकाय फोव करूंक आनी शिकपाक सुट गुमान दिवंक MBBS करच्या एका तरणाट्याक शिकोवंक जाणवाय आनी गिन्यान फोव जावंक एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शबीत आनी पंथा पळोवंक एका कृशीक लागलेली कीड सगळी पयस सरोवंक आनी कृशी बऱ्यान रुता जावंक एकल्याच्या बरोबरान निरंतर उदार फोव जावंक एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्या सुजागो बऱ्या मोला विकून वचोंक त्या जाणांची मायग्रेन तकली पडापड गूण जावंक त्या जाणांची टेन्शन उणें जावंक एकल्या लोन कसलेंच अडकळ नासतना तें मेळोवंक 2 जाणांच्या कामाच्या थळार बरी भलायकी फोव जावंक 6 जाणांचो बावळो गूण जावंक त्या जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक एकल्याची किडनी स्टोन संपूर्ण रितीन गूण जावंक तशेंच 19 जाणांनी प्रत्येक त्या पासून मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर मागया जे कोणा मागतान बसला सुगडा सोडून तांचे बसूत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया आमी ती बेगाली हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती करन आमची ते सांवा आमी उपसून दिवया अर्गां तुका सुमियान जेजू अगलाब तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू प्रणिपा तुका सुमियान जेजू उगल सितां तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू अगलाब जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळजां तुका वंदितां सुमिया तुम वरतो देव तुम वो काकुळचो देव आम्हा हर एकल्याची मागणी ऐकताय आमकां तुज्या बेसावांनी कृपेन भरताय आयच्या दिसा विशेष करून मागता सुमिया सरपिडे आसता तुज्या कृपेच्या बेसावांनी भर तुजे गुण करची देवी सगळ्यांच्या शिराने वडे तुज्या पवित्र रक्तांत ताका दोनी तळ कर तुज्या नांवान ताका बरी कर तुज्या नांवान ताका गुण कर सर्व वायट सत्यता कोड्या सत्यता नवसराच्या अडण्याता वाट मंत्राता निवार सुमिया तुझे सुभाव देण्याने बरोवन आशीर्वादित करे तुझ्या नांवान ताका आपूण सुमिया गुण कर सुमिया हालेलुया 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 नव्याची मागणी म्हणून दर्शिया म्हज्या मतीर कळो काडून म्हजो बाबार दडवून बेसरच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुज्या पस्तली पदवीन पयस तोंडाय हे वत्त्या संता म्हज्या कळसाचे गुण हांव तुका उलो मारता आशा सांडलेल्या बरो सुदींचे किरीत ताणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कोटे म्हज्या काळजाची कोटसान हांव तुका भेटयता
तुझ्या मोवाळ माई पसी नवा तिकीट तू म्हाका मोगान आदर सुदार सुनवर आवडा पतीने तुझे कडेन मागो उपकार तू म्हाका जोड दी अशें आमचे समयांचे तुझे महिमेवंत नांव तुझ्या मजतीन अधिक कधी परगटलेले जावं आमेन. इकडी बरदोळे तांपया आमच्या हत्याचे दवरया सांजुता देवा म्हाका लाभलेल्या बऱ्यापणाक धन्य देवाक बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या अर्गां दिवया. 8 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ले पासून अर्गां दितात. एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. 4 जाणां बरें काम फोव जाल्ल्या पासून अर्गां दितात. एकल्या गुमटेची शिरीची तकलेची गुण जाल्ल्या पासून एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची आनी कुशीच्या बोरीची दुगुणी जाल्ल्या पासून गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जाल्ल्या पासून एका उतरपिळ्याच्या बरी भलायकी फोव जाल्ल्या पासून एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळ्ळ्या पासून एकल्या बऱ्या कॉलेजीन सीट फोव जाल्ल्या पासून 4 जाणां कुटुंबाच्या सणांक युके वचून फोव जाल्ल्या पासून तशेंच 17 जाणांक मागो उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात. तांच्या संगात आमच्या अर्गां गुंथया सगळ्यांच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया. समेची कृपा ससाय जोडून घेवया. अर्गां तुका समयां जेजू अर्गां तुका समयां जेजू ओगळाम तुका समयां जेजू आराधन तुका समयां जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळाम जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजां तुका वंदित हांव समया ओडका कोळतीन आमची मागणी आयकून आमकां तुवें आशिर्वादान भरलाय तुज्या बेसावने ठेलाय तुझे सुपाम देण्याने भरून आमकां आशिर्वादित केलाय पिडेस्तांची पिडा गुण केलाय भुरग्यांक आशिर्वाद दिलाय वजना कुरप्याच्या बेसावने भरलाय सगळ्या देण्याने भरून आशिर्वादित केल्या समया जेजू तुका महिमा तुका समाधान ओगलाप हालेलुया 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 शदल बल बलंदललया हाला हाला हालेलुया 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 हालेलुया. मगर बाबणी आमच्या पिडेस भावना बसवत देवा लागी विश्वासान आमी मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतल्यान आनी वरांतली निवार आयकमचे प्रार्थने समया सर्वेस्परा पिडेस्ताल आमच्या बाबणीचे कस्तळू करी आयकमचे प्रार्थने समया सर्वेस्परा पिडेसाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तरान रस्तांग सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने समया सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तान थाळ्ळी आनी पतकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनीन येदवच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गिठाय दी आयकमचे प्रार्थने सगळ्यांच्या समया बापायचे दिसा आमी आयल केल्ले आमच्या बाबणीचे सर्व ते समाजारी कन सांजुदाच्या भक्तेकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयकमचे प्रार्थने सगळ्यांचे बापा आमचे लगे मागणी प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दिता तुझी कुशीवरती ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव तें काम नासतना कुस्तूच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूट करी तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने देळ बापा फोती जिनी सांगाती वा सांगाती मेळना आसतना कुस्तूच्या सर्व आमच्या बाबणीचे तुझे दाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी सांगाती वा सांगाती मेळोन बरें कुटुंबाची जिवंत देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वीस करा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सरकार जरी जोड्याची बेर मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोष सडई म्हूण मागता आयकमचे प्रार्थने समया पुंतळाच्या वार्षिक परबे समार आमी आशा करचे हर एक कार्य तुका समर्पण दिता तुझ्या सुबाम देण्याने बर आशिर्वाद नटे आनी आमची सगळी कार्य सुबामपणी जावंक तुजो आदार आमकां लाभय म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने आज विशेष करून सरपिडेस खातीर मागता आसतना तांची पिडा तुका आमी समर्पण दिता सोम्या तुझे कुशे कलती मान घाल ती पिडा सुसून उर तांकां कुरपानी सगळ्यात फोव कर आनी तुजी कुशी वयतर ती सर पिडा गुण कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने इस्रायल फलिस्तीन आनी गाजा आनी हमास मदें जावचें सगळें थंयसर रावय समया आनी आमकां थंयसर शांती समाधानाचे संवाद थंयसर उरता जावन आनी थंयसर शांती समाधान स्थापन जाय शंकर आनी आमच्या मंगळूरच्या कश्टतेल्या आनी तशेंच थंयच्या सर्व कश्टतेल्या लोकांक सुटका आनी सोडवण लाभय म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने समया बरी पेडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुळदीचे माय नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरवशा तुका आमी उलो मारता आमी बदे सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शके येते तुजे काकुदळे आमचेर परती आनी उपदेश उपरांत तुजे कशी सदी पावळ जेजू आमकां दाखय हे देणी हे मगळे दिलो पी ओंकार मरये मगळ बाबणी नोपिडेस आमच्या बाबणी उडास काडया तरी एका देवाक बंदून तांकां समर्पण सांगाता म्हणया महिमा तुका सर्पद्वेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशाचे घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादिपत तुवें गुण करताय प्रार्थुया
बहुदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्थानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कुस्तोंच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिसत घाल तू रसल्या तांकां नवो जीव दिवन शुभाबरीत कर अशें आमी सर्व पातकांतली नितळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडून फोव करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयाचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गाने सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो बहुदयाळ सुमया बाबत तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेन नातलेली दयाळ मी मागता पिडेशिडेन कुस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून दी एकामेका सुख समजून इमाना बैत पयस करून एकामेका काळजात बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमय सदां तांच्या संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां सुगार दिवन दीत जोची येतले राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवन आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागोवन दुलो भयन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां देव आमेन देवा सोजिकलोस पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो आमचे सवे रवान तुमचे संरक्षण करो तुमच्या मुखल्यान तो रवान तुमकां वाट भरो तुमच्या फाटल्यान तो राव तुमकां राखवण करू आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांग उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसपून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आमेन आनी सर्व पदवेदार देवासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर पडू आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार एक घडी बसया मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या दिसा आमकां जेवण तयार करूंक मोग केल्या सांज वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार भोवता पुरकार असो तशेंच प्रतिनिधी असो सर वाड्याकारांचो तशेंच तांकां कुमो केल्या समेत तांचो उपकार भोवता तशेंच मीस जाल्या उपरांत तुमी स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजेर केल्लें मीठ तेल उदक कोंताबेंजिनो रिलिको कुरीस इत्यादी सर्व आसात ह्यो सगळ्यो आमच्या मेजूचो विरोजो जोडूंक आदार दितात त्यो वस्तू भक्ती वस्तू वापरूंक तसो फायदो जोडून तुमकां आमी आपोवणें दिता केमराल आस्पत्रेंत हांव थंयसर दाक्तेरां नर्सां आयल्यांत आमच्या कुडीची तपासणी करून वखद दिवंक बरो पडकाणी ताप शेळ कोंकली गांठी दुखी तकली पडापड मायग्रेन हे सगळ्या पिडेक वखद दितात थंयसर तुमी घेवन ताचो फायदो जोडचो ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಇದೆ. आता आम्ही आराधना ऐतीन जाऊया. मगाच्या बाबडीनो दिबी गेल्या सोम्या संगीत थोडो वेळ करसिया आणि सोम्याक आमचो करून घेवया आणि आम्ही आमकां सोम्या समर्पण दिवया. सोम्याची भलायकी, सोम्याची सक, सोम्याचें बळ आमचे करून घेवया. आराधना करून आराधनाचें गीत आमी गावया. नमो नमो जिसु क्रिस्ता मुंडियारो पाली पोरस्या नमो नमो सोडबोंदारा सक्रमेंtam कारक्ष्या नमो नमो जिसु क्रिस्ता मुंडियारो पाली पोरस्या नमो नमो सोडबोंदारा sacramentam कारक्ष्या सर्गी सो देव तू आमकां मेळो रावला देव पोंडली पोवन तुवें उंड्या चिरू घेतला
parlipo raja namo namo sordondara sacramentatum caracha Jisutu tuka sanggung aida Tuce tanusum asyir anggaraulia Ye Jesu ye amkau belong tu ye Tuce kurbeje denya mandar Jesu ye amka belong tu ye tujhe nirpeche denya mandare namo namo Jesu Krista namo namo Jesu Krista mundiaru paliponasya namo namo sarvandara sacramentatum caracha hallelujah 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 Magacano Tudio Gudio Ya Sacramentan das Jesu Makarami Kursuya Kitin Tinzong Kusali Sirata Vali Tinzong Kurichi Pidazong Mutiji Pidazong Kitinzong Tia Gudi Visan Ami Jesu Makaravya Jesu tu am कहाँ पर Jesu tu am कहाँ पड़े Jesu तुझे सकत अनुभव करो काम कहाँ दे बनो हमें यह कड़िए माँ क्या मगर चलो 2000 वर्ष आदि Jesu para वर्ष सुवासना देवालांत असून जंत्या आणि बुद्धवंतामध्ये बसून सवाला आणि जापे दिवन आसलो जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा सिनागोगांनी देवळांनी शिकोवन दिल्लो जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा हळ्यांनी गांवांनी शहरांनी अशें जायते कडेन वचून शिकोवन दिल्लो जेजू आमचे मुखार आसा सवार पिडेसांक भलायकी दिल्लो जेजू आमचे मुखार आसा देमसार लागलेल्यांक सुटका दिल्लो जेजू मेल्ल्यांक जीव दिल्लो जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिल्लो जेजू मोनयांनी उलयशें केल्लो जेजू तोंठ्यांनी सलशें केल्लो जेजू केप्यांनी आयकशें केल्लो जेजू कोडकारांक गूण केल्लो जेजू आनी सकड तरांचे पिडा शिडा गूण केल्लो जेजू ह्या सक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा कश्टतल्या लोकां मदें आसलो जेजू निर्गतीक निराशे मदें आसलो जेजू अन्याय जाल्ल्या लोकां मदें आसलो जेजू पातक्यां मदें भुरग्यां मदें सिसा सांगाता आसलो जेजू आमचे मुखार आसा म्हजो जेजू तुजो जेजू
आमचो जेजू आमचे मुखार आसा. देवाचो मोग कितें म्हणून आमकां दाखयल्लो जेजू आनी देवाचो मोग आमकां करूंक शिकयल्लो जेजू आमचे मुखार आसा. हांव बरो गवळी, हांव खरी दाखवाल, हांव जिविताची झर, हांव जिविताचो उंडो म्हणिल्लो जेजू आमचे मुखार आसा. खरो देव आमचे मुखार आसा. सर्गा संवसार सोदनी आमचे मुखार आसा. आमचे खातीर कुर्सार मरून जिवंत जाल्लो तो जेजू आमचे मुखार आसा. आमकां जिविताचो उंडो दिवन ताचेंच मांस आनी रगत आमकां दिल्लो जेजू आज आमचे मुखार आसा. ताका आमी आराधन करया, ताका आमी अर्गां होगलाप दिवया, ताची महिमा स्तुती आमी गावया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया आराधन जेजू, तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, ओगळ सिताव तुका सुमिया जेजू, ओगळ तुका सुमिया वंदन जेजू, तुका सुमिया वंदन जेजू, तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया आराधन जेजू. तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताचे आराधन करून गावया गीत. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवून दरा आराधन तुका. हें गीत आमी गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवून दारा आराधन तुका. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुर्पेन तूं आमकां भेटोन आसाय, पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळ, जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवून दारा आराधन तुका. Sorry, Jezu, tu amro asro, tuci vina kod amka dustro. Sadik Jezu, Sadik Jezu, tu amso asro, tuci vina kod amka dustro. Somya Jezu, tu godi boro, tu samchi jineso ek staro. Somya Jezu, tu godi boro,
चेचिसो एक स्थारो जेजू मोगाडा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसूर वंदरा आराधन तुका जातो बारून हालेलुया 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 Magashano Dulaza versa diasu lotus Jesu amche makarasa आणि त्यास जेजू मुखार आमी दिम्येनी पडून आसा आमची हरी एक पिडा शिडा त्या जेजू मुखार आमी सांगया कुणायकी आमकां मागूंक मागण्याची गरज आसा तांकांय ह्या जेजू मुखार आमी हाडया आणि आज तिसरो दीस आमी तिसऱ्या दिसाची देवस्तुती आमी संभ्रमली प्रत्येक रितीने पिडेस्तां खातीर आमी मागूंक आयल्या पिडा ती जावं दी कुडीची पिडा ती जावं दी आमच्या आत्म्याची पिडा ती जावं दी आमच्या मोतेची ती सगळी आमी जेजू मुखार आमी दवरया हाचे पयलें वचप आमी आयकल्लें जाकोबाच्या पत्रांतलें आनी थंयसर आमकां 3 सवालां घालून हाचें पयलें वचप थंयसर मुखारसून वेता तुमी अडचणेंत आसात वा समस्यांनी आसात समस्याच्या राशेंनी तुमी आसात तर मागणें करा जाकोब हेच्या पयल्या वचपांत सुरवेक आमकां सांगता मागणें करा कसलेय समस्ये ते जावं दी कसलेय ती अडखळ्यो जावं दी कसलीय रथावळी ती जावं दी कुटुंबांत समस्या जावं दी वायटाक वळख जाल्ल्या भुरग्यांचे समस्या ते जावं दी पिडा शिडा जावं दी अर्थीक समस्या जावं दी दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमकां समस्या आसा जावं पुरो कितेंय ती जावं दी सोम्या मुखार आमी दवरया आमी मागणें करया मागण्यांत आमकां बळ मेळटा मागण्यांत आमकां सकत मेळटा मागण्यांत आमकां सकडी मेळटा जेजू क्रिस्तान आमकां सांगला कळनासतना मागणें करा पूण आमकां सवाल येवचें आसा कित्याक आमकां बऱ्यांक मात्र हें सकड वायट घडटा खोटें करतल्यांक कित्याक कितेंच जायनासतना ते बऱ्यान आसात कोणें सांगलें आमी बरें म्हणून आमी कोण बरीं आसाव जर तर आमी बरीं आसाव तर आमी मागण्यांत देवाचो आदार कित्याक मागना आमी आमच्या मागण्याचो वेळ सोम्याक आमी कित्याक दिना आमचो वेळ आमी सोम्याक कित्याक आमी दिना तर आमी बरें म्हणचें कशें खंडीत जावन आमकां मागण्याची गरज आसा त्या खातीर आमचो वेळ आमी सोम्या खातीर दिवंकूच आसा तें कितेंय जावं दी मागण्यांत आमी समजूंक जाता सोम्याची खुशी आमचें तें कितें म्हूण आमकां समजूंक जाता सोम्याचो संबंद मागण्यांत आमकां समजूंक जाता आनी आमी बरें कितें आसा तें समजूंक आमकां मागण्या मरीतफात मात्र साध्य जाता तर आमी सवालां विचारचें नाका सोम्या खोटें करतल्यांक मात्र बरें जाता पूण बऱ्यांक कित्याक वायट जाता जर तर आमी बरें तर आमचो वेळ आमी सोम्याक दिवया आनी सोम्याक आमचे मुखांतर हेरांक आमी पावोवंक जाता
आमी दिसभर मागणी म्हणटा सकाळी उठून आमी मागणी म्हणटा संजे न्हीदच्या वेळार आमी मागणी म्हणटा आमोरेच्या वेळार आमी आमोरे तेर्स म्हणटा हे मागणें पावना गे इतलें मागणें आमी पावना गे हें मागणें आमी खंडीत म्हूण जायस कित्याक हें मागणें आमच्या कुटुंबाचें मागणें पूण सोमयाक आमचो वैयक्तीक वेळ आमी दिता गे सोमया सांगात आमचो वैयक्तीक वेळ आमी करसिता गे अडचणींत आठसो हांव देखून म्हजें वैयक्तीक मागणें सोमया मुखार पावोवंक जाय समस्यांनी बुडसो हांव देखून म्हजें वैयक्तीक मागणें हांवें सोमयाक भेटोवंक जाय आनी अशें मागणें सोमयाक भेटयल्ल्या वेळार खंडीत जावन देवाची खुशी देवाची सकत देवाचो अनुभव करूंक आमकां साध्य जाता थंयसर दुसरें सवाल आसा तुमी खुशाल बरीत आसात देखून तुमी किर्तन गायात खंडीत जावन आमी हरियेकली संतोश बरयत आसा सोमयान आमकां कितेंय केलां जाल्यार खंयचीय आजापां केल्यां तर जाल्यार आमी देवाक निरंतरी हरकां ओगलावपाची गरज देवाक दिवची आसा जावं तें कितेंय जावं आमी सोमयाक निरंतरी हरकां दिवया आमकां दिसभर तो ग्रास जोडच्याक एक बरें काम आसा बरी भलायकी देवान आमकां फोव केल्या जायते समस्या विज्ञान आमकां राखलां त्या खातीर आमी खुशाल बरीत आसा देखून निरंतरी देवाक आमी हरकां दिवया आनी तिसरें सवाल आमकां थंयसर आसा कोणीय पिडेस्त तुमचे मदें आसात तुमच्या घरांनी आसात वा तुमचे मदें आसात ते पवित्र सभेच्या मलगड्यांक आपोवंक धाडू आनी ते येवन तांचे वयर मागो आनी तांकां सोमयाच्या नांवान तेल मागो मोगाच्यानो सोमयाच्या नांवान तेल मागो म्हज्या आनी तुज्या नांवान न्ही बगार सोमयाच्या नांवान तेल मागो वय मोगाच्यानो सोमयाच्या नांवाक आसची ती सकत सोमयाच्या नांवाक आसचें तें बळ सोमयाच्या नांवांत आमी मागचो तो आदार खंडीत जावन आमकां पावता आमी देवा मुखार सरपडून मागूंक जाता सोमयाच्या नांवान कितेंय आमी मागता तर पिडेस्तांक सोमया मुखार दवरून तुज्या भवर्तान तुका बरो केल्लो म्हूण जेजून आमकां सांगलें आनी त्याच भवर्तान आमी सोमया मुखार दिम्यांनी पडून आमच्या पिडे खातीर आमच्या अस्कतकाये खातीर सोमया मुखार आमी भवर्तान सरपडता देखून आमकां सोमी आमच्या भवर्ताक लागून आमी बरें करता रक्तस्रावाचे स्त्रियेन जेजू मुखार धैर्यान ती आयली भवर्तान ती आयली भक्तीन ती आयली आनी कलतेपणान ती आयली आनी खंडीत जावन सोमयान तिका आपूण गुण केलें जायते समस्या आमच्या कुटुंबांनी आसात जायते पिडेक आमच्या भाऊ भयणी वळख जाल्यात संवसारांत मारेकार पिडे आमचे ती आसा कॅन्सराच्या पिडेंत कॅन्सराच्या पिडेक जायते जण वळख जाल्यात तांचे पासत आमी मागया मोगाच्यानो आमी दिंबयेर पडया सबार जण कॅन्सराच्या पिडेन कश्टून आसात तांचे पासत आमी मागया काळजाच्या पिडेक वळख जावन कश्टार आसात तांचे पासत आमी मागया आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच भाऊ भयणी कश्टून आसात तांचे पासत आमी मागया सकड पिडा शिडा ह्या सक्रामेंताच्या सोमया मुखार आमी दवरया सोमया आमकां आपूण गुण कर सोमया आमच्या बाबा भयणीक आपूण गुण कर सोमया आमकां तुजें थंय भवरता आसा आमी तुका पातयेता आमकां गुण कर आमी म्हूण मागया सोमया मुखार एक कश्ट पिडा शिडा आमी सांगया वायटाक वायट सवयाक संपडलेल्या आमच्या बाबा भयणीक आमच्या भुरग्यांक आमी सोमया मुखार हाडया ड्रग्साक अमाल पिवण्याक वळख जावन पिडेंत कश्टांच्या आमच्या बाबा भयणीक सोमया मुखार आमी हाडया मोतेच्या पिडेंत कश्टांच्या आमच्या बाबा भयणीक सोमया मुखार आमी हाडया कुडीच्या विविध विश्वाच्या पिडेक वळख जाल्ल्यास हरियेकल्यांक सोमया मुखार हाडया किडनीच्या पिडेन कश्टांच्या
लिव्हराच्या पिड्यंत कुसतोंच्या आमच्या बाबा भयणीक सोम्या मुखार हाडया श्वासकोशाच्या पिड्यंत कुसतोंच्या आमच्या बाबा भयणीक सोम्या मुखार हाडया कठीण तकले पडापड पिड्यंत कुसतोंच्या पाठीचे दुखेंत कुसतोंच्या पेंगडा दुखेंत कुसतोंच्या हरियेकल्या आमच्या बाबा भयणीक सोम्या मुखार हाडया पिडा ती कितेंय जावं सोम्या मुखार हाडया कित्याक सोम्याक असाध्य जाल्ले कसलेंच ना जायते आमचे भाऊ भयणी आत्म्याच्या पिड्येंत कुसोन आसात देवा तावन पयस वचोन आसात देव ना म्हणल्या चिंतपान ती बुडोवन आसात तसल्यांकी आमी सोम्या मुखार हाडा कित्याक सोम्यान म्हळें हांव आयलां पातक्यां खातीर भाग्यवंताक न्ही आत्म्याच्या पिड्येंत कुसोन आसच्या आमच्या पातक्यांच्या बाबा भयणी पासत हांव आयलां भाग्यवंत खंडीत जावन सल्वस जावन जडटात बचावे जडटात पूण हांव आयलां पातक्यां खातीर आत्म्याच्या पिड्येंत कुसोनच्या आमच्या बाबा भयणी खातीर आमी मागया हरियेक आमची पिडा शिडा जेजू मुखार समर्पण दिवया आनी गावया गीत सगलो जेजूक हांव समर्पिता हें गीत आमी गावया Jesu समर्पिता ताऊचे दया दोषिता सदा सोक आचेर पाती ताचे दय हांव जियेता सर्व सावनिता सावनिता सगलोच म्हाका सोडवणार हांव समर्पिता सर्व सावनिता सर्व सावनिता सगलोच म्हाका सोडवणार हांव समर्पिता सगलोच जेजू समर्पिता ताच्या पांयां सर पडटा लौकिक कुशालाय सरसाणटा कांचे सोम्या माथ्याता सर्व सावनिता सर्व सावनिता सगलोच म्हाका सोडवणार हांव समर्पिता वचनो आमी पातके आमी सोम्यातावन जायते पटी पयस वेता आमचे पिड्येंत कुसोन आसतना कश्टांत संपडटा आसतना सुलवणी मेळटा आसतना दुबावान जायतीं सवालां जेजू मुखार आमी दवरता सोम्या हें म्हाका कित्याक हांव जायते पटी मागता मस्त नवें नांव करता तरी एक कश्ट म्हाका कित्याक ही पिडा म्हाका कित्याक म्हूण आमी विचारता देवाचेर आमी दुर्सता बबरतांत आमी दुबावता पूण जेजू म्हणटा जर तर तूं म्हजे थंय पातयेताय दुबावे बेने तूं पातयेताय खंडीत हांव तुका बरें करता बबरतान हांव तुका बरो करता वय सोम्या जायते पटी आमी तुजे विरोध केल्या आमकां बक्षी तरी आमी हर एकली तुजें भुरगीं तुजे थंय पावोवंक तुजे थंय येवंक आमी आशेता आनी तुकाच आमकां मेळोवंक जाय तुकाच आमकां वेंगोवंक जाय आमी तुजीं भुरगीं सोम्या आमी तुजीं भुरगीं
आमी तुजें बाळ चमया, आमी हर एकली तुजी बाळ. जेजू मुखार आमी तुजें बाळ म्हणून ओपून ताचे मुखार हें गीत आमी गावया. जेजू आमी तुजें बाळ. तुझे बाळ हांव तुजें बाळ चमया, तुजें बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी करची सकल भोगता. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. वार्धकय वार्धकय चमया, वार्धकय तूं वार्धकय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं मोची संगी राव. वार्धकय तूं वार्धकय सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका चमया. राख म्हाका, तूं राख म्हाका चमया. हर एक घडी तूं मोची संगी राव. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. मुखारचेनो आमी आमकांच जेजू मुखार समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संदयांक जेजू मुखार आमी समर्पण दिवया. आमच्या भुरग्यां बाळांक जेजू मुखार आमी समर्पण दिवया. आमचो दिसभर तें जिवीत जेजूक आमी सांगया. जेजू आमी असल्या पिडेंत कश्टून आसा. ह्या पिडेंतावन म्हाका निवार म्हूण आमी मागया. सुमयातावन आशिर्वाद घेवंक आमकां समय तयार करया. सुमया आमकां हर एकल्यांक आपोवन तूं गुण कर. तुज्या दैवीक सकत आमचे थंय वळशें कर. आनी ह्या नव्या मुखांतर आमी तुजो मोग केलो. आराधना मुखांत तुजें आराधन केलें. तर सुमया तुजी दैवीक सकत आमचे ते वळशें कर म्हणून मागून येद्या व्हडा सक्रामेंताचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. आमी पवित्र तेलांत तुमकां मागता तेन्ना पवित्र तेलाचें आमी गीत गावया. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಹಿಡಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಹಬ್ಬಿಸು ಜಾಲೆಯನು. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸಹಿಸುವ ಮಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿನ್ನ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿನ್ನ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಂದು. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಂದು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸಂಗೀತದಾನಗಳ ಸುರಿಸು
दासनली पावन रे परमात्मा रे पावन गौरी सन्ना पावन रे परमात्मा रे पावन गौरी सन्ना ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸನ್ನು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ನಿಮಗಲಿಯ Hallelujah. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ನಿಮಗಲಿಯ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗಲಿಯ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸನ್ನು ದೀಪಿಗಳನ್ನು ಹಾದುವರ್ಗಲ್ಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಶದಲ ಬಲ ಬಲಂದಲೈ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲು ಅದು ಬಾರ್ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಬರತ್ ಅದು ಬಾರ್ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ತಬಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲೂಯಾ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ulamara samya. Hallelujah, 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 hallelujah. Shadala balvalandalaya hala hala hala. Hallelujah, 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 hallelujah. Samya Jesus sakla. Bhakti gati jo sapura dilwargal. Jo gun gati devi sagada jo shira shira nivad. Jo povitra tatu ne dal gati janawat ka bari tu janawat ka shirwani. Sarvat sakta kote sakta dau dev sara janat dal nadam. Mat mantra da bithpana nivar samya. Adar kurpa bhavukar. Sarpidis tatu jo gun gati sagat labai. Kurpa labai ashirwad labai samya. ಅಪ್ಪೊಟ್ ಜೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಪಡಿಸಿ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ ದೆಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟಚ್ ಹಿ ಹೀಲ್ ಹalleluya hallelujah 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 Argantuka Samian Jesu Argantuka Oglaptuka Samian Jesu Oglaptuka Aradantuka Samian Jesu Hallelujah 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 Hatubari Hallelujah 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 Samia tali batiya din wasni wasni praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah 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 Samia so आशीर्वाद की उनका भी अंकित ये बड़ा सक्रमेंट Voda Sacramenta Sastanaman Karuya Purminyatya Rupa Bodha Novyoriti Adarya Solvon Vecha Askat Vishya Bavartha Che Bordivya Zashiva तशी स्फुता उल्लासानी स्तुती जाओ पदवी महिमा ससना ससना एका साड्या दर्शिता तुका दोघांच्या स्विरिता समसामी आवडता प्रार्थूया सगळे पिढे आमच्या बाबा बहिणी सर्वगडास कड्या आणि जेजू मुखार दवरून जेजूचो आशीर्वाद तांचेर आमी मागया ये देवा विचित्र सक्रामेंताका तुज्या कश्टां सर्वगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्सराक आमी मान करूं तुझ्या दयेन आमकां फावो कर
जोची येतन रास करताय ससनाच्या ससना आमीन. उभी राहूया. उभी राहूया. सदैव जाऊन सुमेचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन सुमेचे आता नाव. बारी तीन पडी वडल्या थाळ्या नवी संगाता म्हणे सदैव जाऊन सुमेचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन सुमेचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन सुमेचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. जाऊन सुमेचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सुमेचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. जाऊन सुमेचे नाव. सदैव जाऊन सुमेचे नाव. आता आणि सदा हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. थोडे दंबिया समिया जेवणाचे आशीर्वाद मागया. सुमीचे नावी आम स्वादारे सर्वेस पा तुमचे सवयांसो तुमची सुवास. प्रार्थूया सर्गींच्या बहुमंगळ बापा आम्ही तुकार गांधिता या नव्याच्या तिसऱ्या दिसा या पुणतळाक येवंक तशेंच हे आराधन करूंक हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक हे नव्यान करूंक फोव केल्ल्या पासत तशेंच माध्यम मुखांतरी मिसाचे बलिदान नव्यान आनी आराधन करूंक फोव केल्ल्या पासत तुका आमी अर्घां दिता हांव. आतां आमी जेवणाक तयार जाल्या हांव सोम्या हे जेवणाचे तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्या समेस्त दानींचे तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या दानाचो फळ इथे मापान ताका फाटी मेळो असो कर. हें जेवण तयार केल्ल्या सांजूद वाडेकारांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटी सो कुमकेचो फळ तांचेर आनी तांकां कुमक केल्ल्या हर एकल्यांचेर तूं वत म्हूण मागता. हें जेवण आमी जेवंक वेता. खंडीत आमच्या कुडीच्या वाडावडीक तें उपकारता. आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर आमी निरंतर वावरिशें कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जोची येता रास करताय ससनाच्या ससनाक आमीन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमीन. एक घडीभर बसया. मग अशें भाव भयणीनो परत तुमकां समेस्तांक भाव पुरब्याचें मिसाचें बलिदान नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर तुमी आयच्या दिवस तुजो संभ्रम सडयला. देवाची कृपा मागल्या त्या पासून तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. फाल्यां संजेर 4 वरांचो पुरसांव आसा आनी नव्यान असो 4थो दीस आमी फाल्यां आचरण करता. संजेर 5 वरार मिसाचें बलिदान आनी संभ्रमीक एवकरिस्तीक पुरसांवय आसा. मोगाचें जेवणय आसा. तुमकां समेस्तां मोगाचो स्वागत मागता. परत फाल्यां सकाळीं आमी फाल्यां संजेर आमी सांगाता मेळया. मोगाच्या भाव भयणीनो आतां निमाणें गीत जाल्या उपरांत तुमी मिने हॉलाचें थंयसर जेवण तुमकां वाडटात. दोशी तुमी जेवचें आनी प्रते रितीन कोणाक वॉशरूमा वचूंक आसा थंयसर वयचें आनी तुमी तुमच्या कुडीच्यो गरजो तिरसूंच्यो हात तोंड धुवचें आनी थंयसर उपरांत पळोवचें टॅप उक्तो आसा की ना गी म्हूण. उक्तो आसा जाल्यार बंद करचो. उदक वेस्ट करनाकात. कारण ना जाल्यार पंप चालू करून उदक भरूंक आमकां कश्ट मारतात. देखून तुमी समजोवचें. उदक पाड करूंक नजो. पिवचें उदक मुखार रिक्तना हॉलांचेर थंयसर आसा तें तुमी तें उदक पिवंक मात्र वापरचें. हात धुवचें तोंड धुवचें न्ही. थंयसर कॅमरालची डॉक्टरां नर्सां आसात. तुमकां कुडीची तपासणी भलायकेचें वखद घेवंक आसा जाल्यार थंयसर तुमकां वखदां मेळटात. तपासणी करतात. आनी आमच्या पुंतळार आयुर्वेदीक वखद आसा. गांठी दुखी गॅस्ट्रिपिटी भुरग्या पिडी संबंदी वखदां ते ऑफिसान मेळटात. थंयसर तुमी घेवची. तशेंच स्टॉलाक तुमी भेट दिया. तशेंच मिसां मुर्दोम मिसां नव्यानाची मिसां मुर्दोम तशेंच फेस्त मिसां दिवंक आसात जाल्यार दिवची. आनी फेस्ताक फुली फुलाची पाकळी दिवन पिर्जेन दिवन कुमक करूंक की तुमकां आपोवणें दिता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां उबी रावया. सुमेच्या मनाक निमाणें गीत आमी गावया. अर्घां दितलो सुमियाक अर्घां दितलो. सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो. सगळी म्हजी नी तुका समर्पितलो.
तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मुखार पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां कुर्साच्या कुरवेनीर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.